गोंयांतल्या कोळशावेल्या हरीत कर वसुलीत व्हडलो घोटाळो जाला असो आरोप विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमाव हांणी केला। जिंदाल, JSW आणि अदानी सारकिल्ल्या कंपन्यांनी हो कर भरूंक ना असोय आरोप युरीन केला। स्पीकर सर, ये आणि एक हे कलेक्शन पहिले प्रश्न विचारून दिजो, पहिले प्रश्न विचारून दिजो। स्पीकर सर, राव रे, माझी सुसेगाद रे। हांव म्हणना Collection figures are not cross-checked with the director of accounts. This is the reply. आता आयचो प्रश्न तुजो मुगेलो हा 1B हेजेर हांवें स्पेसिफिकली विचारलें पेंडिंग ड्यूज कितें, असेसमेंट केला काय कितें, डिमांड नोटीस तुम्ही या कंपनीक या क्रोनी कॅपिटलिस्टिक अदानी जिंदाल हांकां तुम्ही धाडाय काय कितें, अँड वॉट इज द पेंडिंग रिसिवेबल्स। स्पीकर सर, म्हाका आय वूड लायक टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द चीफ मिनिस्टर, लुक एट एनेक्शर A. आता एनेक्शर A चेर डिमांड धाडाय काय मग हेजे काय डिटेल्स आर नॉट प्रोवायडेड, असेसमेंट इज नॉट डन रेग्युलरली, अँड इन सम केसीस रिजन म्हणजे जात ते भाशेन तांकां हेडवयले। The time for pendency government has not provided. आता मुगेलो फर्स्ट सप्लिमेंटरी हे सगळें चोयल्यार I want to know from the Honorable Chief Minister, what are the pending dues of these companies as per your record? What is the reason for not cross-checking with your double-engine Sarkar that is there with MPT? And why did your department rely on Xerox copies? सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाप्रमाण कोळशाची येरादारी करपी कंपन्यांकडल्यान 50% हरित कर वसूल केला। आता मेरेन 297 कोटी रुपयांचो कर वसूल केला। सर्वोच्च न्यायालयातल्या खटल्यांचो निकाल जाले उपरांत आम्ही 100% कर वसूल करतले अशी जाप मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंतान युरी आलेमावाक दिली। हे मॅटर हाय कोर्टाच्या उपरांत सुप्रीम कोर्टात जे चॅलेंज केले पळय न्हू, तेजेर सुप्रीम कोर्टात ऑर्डर दिला। परत एकदा सांगता, हे मॅटर पयलीं जे डिपार्टमेंट ऑफ सायन्स अँड टेक्नॉलॉजी अँड एनवायरमेंट हांणी नोटिफायड केल्लो। गोवा ग्रीन सेस ऑन प्रोडक्शन ऑफ द सबस्टन्स कॉजिंग द पोल्युशन ग्रीन सेस ॲक्ट इन 2013। स्पीकर सर, डबल इंजिन सरकारांतल्या गोंय सरकारानूच हो ॲक्ट जो नोटिफाय केला, हो दुसरो ॲक्ट नोटिफाय केल्लो गुजरातान हेजेर गुजरात हायकोर्टान हेजेर स्टे हाडली आणि ताज्या उपरांत गोवा हायकोर्टातूय हाडल्या उपरांत हेजेर सुप्रीम कोर्टात गेले। बाकी एज फार एज माय इन्फॉर्मेशन आता म्हाका उलोवनी। स्पीकर सर, ताज्या उपरांत म्हणजे फायनान्शियल इयर फ्रॉम द 2013-14 टू फायनान्शियल इयर 23-24 हाज्या पर्यंत आतां पर्यंत एप्रॉक्सिमेटली म्हणजे जवळपास ड्यू ग्रीन सेस ड्यूज डिमांड कलेक्टेड इज 297 crores 94 lakhs 91,000 हो कलेक्टेड आसात। ड्यू ग्रीन सेस ड्यूज पेड इज 237 crores 70 lakhs 67 आणि बॅलन्स जो आसा पळय तो 98 crores बॅलन्स आसा। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV।